आमकां संवसार सांगाता येचे की या संवसार बरो जायचे आमकां पयलो आमचो देश बरो जायचे एक सुलाभाची सांगणी अशी आसा सर्गाक वचोंक वाट म्हजो पेलो काली हांव कुमगार खण घेवन जेजूक सेवन या आराधन करून इफ आय जस्ट गो बॅक टू माय होम एंड आय एम कम्फर्टेबल हांव चिंता जाल्यार हांव आराम आसा म्हजो जेजू इज अ गुडी बरो जेजू म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव जेजूक प्रॉब्लेम दिना तोय म्हाका प्रॉब्लेम दिना आय थिंक वी हॅव टू क्वेश्चन आर क्रिश्चॅनिटी भारतान आमच्या देशान तुजे खातीर कालें केलां सरकारान कालें केलां पंचायतान कालें केलां कॉर्पोरेशनान कालें केलां MLAन कालें केलां ताणें कालें केलां आने कालें केलां त्या धर्माच्यान कालें केलां या धर्माच्यान कालें केलां आमच्या पात्रापान कालें केलां गुरकारान कालें केलां उपादेशान कालें केलां म्हणून विचारना वॉट हॅव यू डन तें ताका म्हणल्यार तुवें कसो चलयलाय आनी तो जेजू अशें रावतलो आनी तुका एक दीस सरकार विचारतलो 30 वांट्यान 60 वांट्यान 100 वांट्याचें फळ म्हाका दी 2 सवालां सरकार वेताना हांव पाती येतां देव तुका आनी म्हाका खंडीत विचारतलो 2 सवालां हांव आनी तुमी सर्गाक वेताना एंट्री जाताना ते चॅक करताना तुका आनी म्हाका खंडीत विचारतलो पयलें सवाल सर्गाक वचोंक वाट जेजू क्रिस्तांतय बाबा भयणीनो एक पयण आमी करया लेट अस टेक अ जर्नी ऑर अ वॉक विशय घेवन आमी सोमेस्ता एका कुटुंबाची आनी हेर धर्माचे आमच्या सुकुटुंबाचे एक बरयणार अशें बरयता आमकां संवसार सांगाता येचे की या संवसार बरो जायचे आमकां पयलो आमचो देश बरो जायचे वी नीड अ कंट्री टू बी गुड आमकां आमचो देश बरो जायचे पयलो आमकां आमचें राज्य कर्नाटका राज्य बरो जायचे आमकां राज्य बरें जायचे तर पयलें आमकां आमचें समुदाय पळय कितें आसा ती बरी जायची आमकां आमची कम्युनिटी समुदाय बरी जायचे आमची कुटुंबां पयलें बरी जायचे कुटुंबां बरी जाय हांवें पयलें बरें जावंक जाय विदाउट मी आय कांट चेंज द वर्ल्ड सॉरी हांव बरो ना तर हांवें संवसार बरो जावंक आशेवंक म्हाका हर हात येना हक्क येना देखून बाबा भयणीनो एक सुलाभाची सांगणी अशी आसा सर्गाक वचोंक वाट म्हजो पेलो सर्गाक वचोंक वाट तुमी म्हाका जेजू दिसता उंड्या रुपार ओन्ली 50% म्हळ्यार नाण्याची एक कूस मात पूण उरले 50% नाण्याची आनी एक कूस हांगा बसल्या म्हज्या ल्हाना भावा भयणी कितें केलें तें म्हाकाच केलें मादर तेरेसान केलें तितलेंच सगळ्यांक सांगाता हाडूंक कोणी तो जावं दी खाली क्रिस्तांव सो मात न्ही दुसऱ्या धर्माच्यांक सांगाता घालून तिणें ती चॅरिटी या त्या कोव्यान तिणें चलयलें भावा भयणीनो हांव बरो जायचे देखून म्हाका जेजूक हांव कितल्या मनान स्विकार करता तितल्याच प्रमाणान जेजूक आमी भायर कामां घालूंका खाली हांव कुमगार खण घेवन जेजूक सेवन या आराधन करून इफ आय जस्ट गो बॅक टू माय होम एंड आय एम कम्फर्टेबल हांव चिंता जाल्यार हांव आराम आसा म्हजो जेजू इज अ गुडी बरो जेजू म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव जेजूक प्रॉब्लेम दिना तोय म्हाका प्रॉब्लेम दिना आय थिंक वी हॅव टू क्वेश्चन आर क्रिश्चॅनिटी आमचें धर्म या आमची समर्थ आमी सवाल करचें पडटा कित्याक भायर आणकी जोरान एक पोट आसा पूण आज तुजो आनी म्हजो एक पोट जायचें पडला आमी सौहार्द म्हणटा क्रिसमस जालें न्यू इयर स्टार्ट जालें आमचें सौहार्द करतना म्हाका उडास एका फिरगजेंत आमी गेल्ले दुसऱ्या धर्माच्यांक आपोवंक मुस्लिमाच्यांक इनवाच्यांक तांकां आपोवंक आमी भायर गेल्ले येताना इनवांचे म्हणाले आमचे लागीं ಗುರುಕುಲೆ ಫಾದರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈನ್ ಫಾದರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಟುಗೆदर. आमकां मुखार मारले बरी जालें. पयल्यान तुमच्या समोर तेच्या लोकांक सांगाता हाडूंक पळया, तुमचे कुटुंबा पयलें सांगाता हाडूंक पळया, मागीर आमकां येवन संवादाक आपया म्हणून त्या एका इनवाच्या भावान सांगलें. आनी ताणें घराय वचून आमी चिंतल्यार ताणें सांगल्यान मस्त सत आसा. देखून म्हाका सर्गाक वचूंक वाट म्हाका म्हजो पेलो. एक दीस अशें जाता,
एक भुरगें देवा लागीं मागता कशें, देवा म्हजे लागीं उलय, टॉक टू मी. तितलें म्हणटाना सगळे कडेन गडगडो जालो, गडगड्याचो आवाज जगलाने. देव त्या गडगड्या मुखांत्र, जगल्या मुखांत्र उलयलो म्हणल्यार भुरग्याक समजोवना. द चायल्ड कुडंट मेक आउट द थंडर वॉज अ वॉयस ऑफ गॉड. भुरग्यान तें गण्य करूंक ना, जस्ट शन, कॅर करूना. आनी देव उलयलो, तें बंद पडलें. परत्यान भुरगें म्हणालें, देवा हांव तुका पळोवंक आशें येता. पयलें म्हणालें म्हजे लागीं उलय. आतां भुरगें म्हणटा हांव तुका पळोवंक आशें येता. तितलें म्हणटाना देवान त्या भुरग्या मुखार एक नखेत्रां दाखयलीं, चंद्र दाखयलो, सूर्य दाखयलो, आनी वयर सगळें मळबाची ती विस्मिताय दाखयली. द मॅग्निफिसन्स अप इन दी स्काय. तरी पूण त्या भुरग्याक देव त्या नखेत्रां मुखांत पळयता, देव अजापान दाखयता म्हणल्यार त्या भुरग्याक कळोवंक ना, गण्य करूंक ना. तिसरे फावटी भुरगें म्हणालें, देवा म्हाका एक अजाप करून दाखय, म्हाका एक अजाप, परफॉर्म अ मिराकल. तितलें म्हणटाना कुशीन एक ल्हानशे एका मनजातीन एका ल्हान एका बाळशाया त्या ल्हानशा पिलाक जल्म दिलो. देर वॉज अनदर लायफ दॅट वॉज बॉर्न. ल्हानशे एक जल्म घेतलो त्या एका मनजातीन, त्या दिलो म्हणयेत. तरी पूण तें एक अजाप म्हणल्यार ह्या भुरग्याक समजलें ना. देवान सांगिल्ल्याक तें अजाप करून दाखयलें म्हणल्यार समजलें ना. आनी क्रमेण तें भुरगें परत्यान म्हणालें, देवा परत हटकन व्हडल्यान म्हाका आपोड, नाव टच मी. उलोवचें जालें, पळोवचें जालें, अजाप जालें, आतां म्हाका आपोड म्हणालें. तितलें म्हणटाना एक ल्हानशें पिसोळें, अ स्मॉल बटरफ्लाय येवन त्या भुरग्याच्या खांद्यार बसलें. आनी त्या भुरग्यान त्या पिसोळ्याक धांवडयलें. देवान त्या पिसोळ्या मुखांत येवन त्या भुरग्याक स्पर्श केलें, आपडलें म्हणलें. त्या भुरग्याक समजलें ना, भावा भयणीनो. आनी तें भुरगें क्रमेण बेजारायन घरा फाटीं गेलें. गॉड showed this child in different forms. ह्या दुसऱ्या रितींनी भुरग्याक स्पर्श जालें, तरी पूण भुरग्यान डोंट केअर केलें. आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांनी देव दुसऱ्या बावंडा मुखांत आमच्या लागीं उलयता. जावं दी आमच्या कुटुंबा मुखांत्र, फिरगजन आसलेल्या आमच्या फिरगज कुटुंबा मुखांत्र, भायर आमचे राज्य जावं दी, दुसरे धर्माचे जावं दी, शेजाराक कोण आसात अक्रिस्तांव जावं दी, तांच्या मुखार तूं आज आपोडता. पूण तरी पटी आमी म्हणटा हांव, ती आमकां सेरवाल्ली न्ही, ती अन्य देवाक पुजा करची, ती पातकी. भावा भयणीनो, एका फिरगजेंत जाग्या मदें गालाटो जाता. म्हळ्यार हांवें रावचें एका फिरगजेंत, एका वाड्यार गेल्ल्या, एका घरा गेल्ल्या, गालाटो कोणाक? अक्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवाक जाग्या विशान. पूण ती अक्रिस्तांव भावंडां भोगवतात. गाळी शिराप कोण दिता येता? आमची. इगर्जे कुमगारकाण घेवन भायर गेल्ली, त्यात जिबेन आमेन म्हणली, त्यात जेजू सोम्या तुका ओगलाप आनी स्तुती म्हणली. भायर वचून पुरा आल्फाबेट्स डिक्शनरींतले शेजाऱ्यांक आमी दिता. हांव इनवाच्यांनी म्हणलें न्ही, दुसऱ्यांनी म्हणलें न्ही, आमी दिता. हांव तर म्हजें तें एकतार ना. म्हजें चिंताप, म्हजें काळीज, म्हजी भावना, इमोशन्स आर नॉट इन चॅक, एकच रितीन नात. तर हांवें भायर वचून आनेकल्याक कशें हांवें एक करचें? भारी कश्टाचें सवाल. पयलें हांव समा जाता, मागीर हांव आनेकल्याक समा करूं मुखार वेता. भावा भयणीनो, एकलो भुरगो आसा, ताका तुमी विचारा, वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम? आमची भुरगीं काले म्हणटात, आय वॉन्ट टू बिकम अ फॅशन डिझायनर, इंटिरियर डिझायनर, प्रोबेबली एरोनॉटिकल इंजिनियरिंगाक म्हाका वचूंक जाय, म्हाका आनी खंयचें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें करूंक जाय, सगळें आमी करया. पूण एकलो भुरगो आहा, ताका तुमी विचारा, तो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी मीठ जावंक आयला. तो म्हज्या फाटल्यान आसा कुर्सार. त्या तरणाट्याक तुमी विचारल्यार, ही सेज आय वॉन्ट टू बिकम द लायट टू द वर्ल्ड एंड सॉल्ट. म्हाका मीठ आनी उजवाड जावं. कोणाक? आनेकल्याक. एक घडी तुमकां दिता. एक बापय 100 रुपये काण घेता आनी ताच्या तेगा भुरग्यांक आपयता. ताका ते एक जण पूत आनी त्या तेगाय भुरग्यांक 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, सो 300, 100, 100, 100. तेगाय कितें दिले? 100. आनी बापय म्हणालो, आळे आमच्या त्या फाटल्यान एक कूड आसा, तुमकां त्या 100 रुपयांत कितलें सकट हाडूंक जाता तें हाडा आनी त्या कुडांत भरती करा.
खाली 100 रुपये सर्तीक ना उणें येना चड येना अन्न खाल हाडटा तें हाडचें तुमी पूण त्या कूड फूल जायचें सुरवेचो पूत गेलो आनी हाडून आयलो लांकूड बिग बिग लॉग्स ऑफ वूड लांकूड हाडून आयलो आनी भितर घालें रूम खाली 50% मात भरलें 100 रुपयान कितले हाडयेत दुसरो गेलो आनी बातेन हाडून आयलो हे स्टॅक मस्त बातेन हाडून आयलो आनी भरलें 70% भरलें 70% आनी क्रमेण एकलो काल हाडून आयलो एक कॅन्डल आनी एक काडयें पेट आनी ताणें त्या कुडान पेटयलें सगळें कूड उजवाडलें दी एंटायर रूम हॅड लायट ल्हानशी संगत बाबा भयणीनो व्हड प्रमाणान प्रकाश दिवंक शकली तर ल्हानसो मनीस हांव आनी तूं आमी हांगा बसले आमकां एकल्याचो संवसार बदलूंक जाता उडास दवरया देर इज अ डिफरन्स आय कांट चेंज द वर्ल्ड सॉरी आमकां संवसार बदलूंक जायना कोणाचो न्ही जायना पूण आमकां एकल्याचो संवसार दोगांचो संवसार तेगांचो संवसार बदलूंक जाता पयले म्हज्या कुटुंबांत हांव सुरू कर वी कॅन चेंज जर तर तुमी चिंतात म्हाका जायना फादर म्हाका तालेंत ना कालेती ना तर तुमकां आनी एक दिसता दलाई लामा म्हणलो बुद्धाचो स्पिरिच्युअल लिडर आसा दलाई लामा ताका विचारल्यार ताका एकल्यान विचारलें हाव कॅन आय चेंज समबडीज वर्ल्ड हांव इतलो ल्हान संवसार इतलो व्हडलो हांवें कशें संवसार बदलूंक जाता हांवें कशें आनी एकल्या बदलूंक जाता तो म्हणालो वय गी पुता एक काम कर गो टू युअर रूम तुज्या कुडाक वच भितर दार दांप आनी एक जळार भितर सोड एक जळार वन स्मॉल मॉस्किटो तूं भितर सोड ती जळार तुमकां दिता गी न्हिदोंक सोडया कार सोडटा नंतर कारा भितर एक जळार आयल्यार पुरो जुंय 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 तुमकां ड्रायवींग करूंक दिना येदेशी जळार ती कांय ल्हानशी आनी ओदोडलो मनीस गोली आतां बरी दिसता कोणा त्या जळारेक तरी पूण ती जळार तुका आनी म्हाका न्हिदोंक दिना इट डिस्टर्ब्स यू तर तूं आनी हांव आमी ल्हान जावंक पुरो आमकां आणकी बोळ आसा उदक भायर आवर येताना तेंबे पडटात बाबा भयणीनो तेंबे पडून तूं आवर जावचें तेंबे पडून तूं आवर जावचें तर आमची ल्हान ल्हान कामां पळोवन तूं सर्गीच्या बापाक आमी महिमा दिवया जर तर आमी म्हणटा आमकां जायना परत हांव त्या सुरवेर सांगता म्हाका बॉल दितल्या देवा सोय हांव सर संगती करूंक शकता म्हणटा फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 अध्याय 13वी ओळ जेजू बदलूंक ना बाबा भयणीनो हेब्रेवकारां बरयलें पत्र 13 अध्याय 8वी ओळ म्हणटा जेजू क्रिस्त काल जेजू क्रिस्त आज आनी फाल्यां सदां सर्वतां तो बदलूंक ना बदलिला जाल्यार जेजूक आमी बदलिला आमी आज 4G 5G कोण ना ते आमचे प्रॉब्लेम जेजूचे न्हय आमी म्हणटा सोम्यान मागलें आमी मागचें केदाळा आनी सोम्यान आमकां दिवचें केदाळा जेजू आणकी 2G रीत आसा आमी 5G पावल्या आमी मुखार पावल्या वय जावं पुरो पूण व्हडलें कांय साधन आमी करूंक ना जेजू सांगाता हाताक हात दिवन या आमी कितेंय बरें करूंक एकतार करूंक येता आमी कितेंय सोडदोड करूंक येता आमी जेजूक घेवन या फ्रांसीस आसिसीचे आपुरबायचे मागण्या सोम्या म्हाका हातेर कर एकवटचें हातेर कर समाधानाचें हातेर कर तो अशें मागता खंय मानाभेद आसा खंय प्रॉब्लेम आसा थंय म्हाका सोल्युशन जावन धाड टेक मी एज अ सोल्युशन एक इत्यार्थ करूंक म्हाका धाड खंय अन्याय आसा थंय न्याय करूंक म्हाका धाड खंय काळोख आसा थंय उजवाड जावन म्हाका धाड खंय वांटे फांटे आसात थंय एक वांटो जावंक या बरें जावंक थंय म्हाका धाड हांवें आशेवचें प्रास म्हाका दिवंक शिकय हेरांनी म्हाका समजोवचें प्रास हांवें हेरांक समजोवंक म्हाका मोन दी देवा हेरांनी म्हाका बुजोवचें प्रास हांवें हेरांक बुजोवंक म्हाका प्रेरण दी देवा म्हाका आशिर्वाद दिव देवा म्हणून तें मागणें आसा देखून बाबा भयणीनो आखेर करता 1-2 विशय सांगून जुआंव सवांजेल 4 अध्याय 12वी ओळ म्हणटा सतूस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका पातयेता तो हांवें केल्ल्याच्या निवर्ती कामां करतलो जो कोण म्हाका पातयेता हांवें केल्ल्याच्या न्ही व्हडलीं कामां तो करतलो APJ अब्दुल कलाम म्हणटा डोंट आस्क वॉट इंडिया हॅज डन फॉर यू रॅदर आस्क वॉट यू हॅव डन फॉर युअर कंट्री कोंकणीन सांगचें जाल्यार भारतान आमच्या देशान तुजे खातीर कालें केलां सरकारान कालें केलां पंचायतान कालें केलां कॉर्पोरेशनान कालें केलां MLAन कालें केलां ताणें कालें केलां आने कालें केलां त्या धर्माच्यान कालें केलां ह्या धर्माच्यान कालें केलां आमच्या पाद्रापान कालें केलां गुरकारान कालें केलां उपाध्यक्षान कालें केलां म्हणून विचारना वॉट हॅव यू डन
आणखी सुलाभान सांगचें जाल्यार एकलो मानेस म्हणालो, फादर, always ask this question. When somebody comes to you and says, what have you done, father? Ask him, what have you done? तो तुका विचारतना तुवें कालें पुरा केलाय, तूं ताका विचार पयलें तूं दाखय तुवें कितें केलाय. भावा भयणीनो, जेजू तेंचो सवाल विचारतलो, तुका एक हांवें दाखोवळो दिला, ते दाखोवळो तुवें कसो चलयलाय. आनी तो जेजू अशें रावतलो आनी तुका एक दीस सरकार विचारतलो, 30 वांट्यान, 60 वांट्यान, 100 वांट्याचें फळ म्हाका दी. आय एम वेटिंग फॉर द इंट्रस्ट. आनी आखेर करता सांगून 2 सवालां सरकार वेताना हांव पाती येता, देव तुका आनी म्हाका खंडीत विचारतलो. 2 सवालां हांव आनी तुमी सर्गाक वेताना एंट्री जाताना ते चॅक करताना तुका आनी म्हाका खंडीत विचारतलो. पयलें सवाल जेजू म्हणटलो, हांगा आसात म्हजे गायी, दाखय तुजे गायी. हांगा आसात, हियर आर माय वुंड्स, शो मी युअर वुंड्स. हांगा आसात म्हजे गायी, दाखय म्हाका तुजे गायी. आमच्या लागीं गाय नात, सोडया. दुसरें सवाल विचारतलो, वेर आर दी अदर्स? वेर आर दी अदर्स? कित्याक सर्गाक वचाचें जाल्यार म्हाका तुमी आनी भायर आसली म्हाका सर्गाक वाट.